कॉन्ट्रॅक्ट बेज आता ट्रेनी म्हणून नीम ट्रेनी केला आता गव्हर्मेंटान ते नीम ट्रेनीच्या हिसपान पर डे तुका तितलो 500 रुपया मेळटा ऑलमोस्ट एका म्हयन्याचे 15,000 जाले 15,000तले तुका PF आणि तुझे कितें आहा ते कॅन्टीन बीन कट जालेले एक 12,000 पगार हातीन येता त्या 12,000 म्हयनो धुकलचो असता ते कितें इन्क्रीज करून दिना गव्हर्मेंटाचो पर डे आहा पळय तोच दिता कंपनी त्याच्यान आणि इन्क्रीज काय करून दिना आणि पूण तेतूर पेट्रोलाचे तुझे 100 रुपया वयतले एका लिटराक सेपरेट उदा पेट्रोल ते सेपरेट उदा प्रत्येक डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंटाच्या हात भुरग्या ना ते डेली यूज काय म्हणटा ते प्रायवेट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीक आसात हां तांकां तुमी आतां 10 वर्सां जालीं तांकां फिक्सच करूंक ना फिक्स करता म्हणून लागले 10 वर्सां जालीं आतां समजा ह्या भुरग्याचं लग्न जालां त्याचा आता त्या भुरग्या ताका म्हाका सांग तो भुरगो खंय जातलो ताका फिक्स करूंक ना जाल्यार फाल्यां सकाळी काय नाही फायदो न्हू आणि हांव आत्तां उलयतालो तेन्ना खुबशे जाण 20-20 वर्सां काम केले तरी फिक्स जावंक ना अशें आयकपाक ना त्याचं कारण कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर आहात